प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेजून केलें तशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या देखीन आमी करुया। ही मुख्य चिंतनां मनान दवरून आमी आयज ह्या परबेच्या दिसाक संतोशुया, कित्याक 1542 वर्सां 1542 भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या गोंयांत उतरलो। तर मायज मेत्र 500 वर्सां सोरोन वेतात आनी ताचो भावार्थाचो उल्लोप आयज आमी न्हय फकत गोंयकारां पूण भायरतान येतलीं, जावं बेलगाम, जावं वसई, जावं मुंबय, हो उल्लोप ताच्या भावार्थाचो आमच्या सगळें दिश्टी पडटा। आनी फाटलीं 500 वर्सां म्हणुया ह्या भावार्थाची तेंगशी म्हटल्यार इग्रोज मातेक पाद्री, माद्री, बिस्प, कार्दियाल फाव जाले। ही गर्मी भावार्थाची आमकां क्रिस्ती फुडारी मेळ्ळे। पूण आयज 500 वर्सां उपरांत आमकां आनीक एक उलो मारता आयचो सेवा धर्म, आमची गोंयची पवित्र सभा। आमी त्याच जेजू भाशेन आमचें जिवीत मांडूंक आनी देख घेवंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराशी आनी जावंक मोगाच्या उज्यान भरलेले, मिशनरी उज्यान भरलेले, देवाच्या उतराचे परगटणार जेजूच्या 72 जाणांक धाडले तसले शीस जावंक आमकां सगळ्यांक आयज नव्यान उलो मारता। आयचो सेवा धर्म प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी जर असल्या उज्यान भरतलीं, आमी जर हें देवाचें उतर परगटूंक आमी फुडाकार घेतलीं, आमकां सगळ्यांक आखारणेची गरज। आखारणी सर्वप्रथम आमच्या फामिलींत, उपरांत इगोर्जेंत, देव मंदिरांत, दोतोनी उदेशी। जेजून 30 वर्सां म्हणुया आखारणी घेतली आनी उपरांत ताणें आपलें मिशनरी कार्य, देवाचें राज बांदपाचें कार्य ताणें हातांत घेतलें। फ्रांसीस शावेरान त्याहून कांय कमी वर्सां आखारणेची ताका गावली, कित्याक तो एक 19 वर्सांचो भुरगो आसलो जेन्ना कॉलेजींत भितर सरलो आनी तो मेळ्ळो इनास लॉयलाक जावं पिटर फेबर हांकां, आनी ते सगळे एका मनाचे जाले की आमी एक संस्था घडोवया आनी देवाचें कार्य मुखार व्हरुया। तेन्ना ते पारिसाक आसले कॉलेजींत, व्हडलें व्हडलें शिकप, व्हडलीं व्हडलीं कामां प्रोसोर जावंक तांणी चिंतलें। पूण उचितूच देवाचें आपोवणें आयल्या उपरांत तांणी आपलो रस्तो बदल्लो एके भाशेन। हो फ्रांसीस शावेर आपलें शिकप सोंपयल्या उपरांत वेनिसाक गेलो। कितें करूंक? शिकयतालो, भुरग्यांक प्रोसोर आसलो, तरी पूण हॉस्पिटलांनी तो कार्य करूंक गेलो, सेवा दिवंक गेलो। सेवा कार्याचें मुनियारपण चलोवंक गेलो। उपरांत तो इनास लॉयलाचे बरोबर पाद्री जालो, अर्द घेतली। त्या उपरांत ते परत रोमांत मेळ्ळे आनी थंयसर तांणी नव्यान ते एक जाण आनी आनीक 4 जाणांनी संस्था घडोवन हाडूंक तांणी निर्णय घेतलो आनी घडली। ही संस्था जेजुइतांची, जेजू ताणें आपल्या संस्थेचें नांवच दवरलें, सोसायटी ऑफ जीसस। कित्याक ते जेजूच्या मोगान उलपताले, जेजूचें कार्य करूंक ते सोदताले। आनी बेगीनूच फ्रांसीस शावेराक उलो आयलो पोर्तुगीज रायाचो की तूं वच ईस्ट इंडिजाक आनी थंयसर
कार्य कोर. ईस्ट इंडीज म्हटल्यार मलाका, मुलुकस, फिलिपिन्स, इंडिया असल्या वाठारांत तूं जावन वावर कोर. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जावं जेजू जावं फ्रांसीस शावियर, तांणी जेजूच्या कार्याक खांद मारलो आनी ते जैतिवंत जाले. आनी हे आमकां सगळ्यांक गरजेचें. व्हडपण तांणी कुशीक दवरलें, खालतिकाय तांणी दवरली. आपलें शिकप आसा म्हूण तांणी नांव जोडूंक प्रयत्न करूंक ना, पूण ह्याच शिकपा उदेशी जेजून जशें कोणाकूच खबर नासतना एके भाशेन जल्म घेतलो खालतिकायेन, तांणी आपलो वावर मुखार व्हेलो. खालतिकायेन देवाची मोहिमा व्हड जावं. फ्रांसीस शावियर म्हणटालो, जरी तर आमी पाद्री जे प्रवचन करतात आमचें मन आसलें देवाचें, आवर इंट्रस्ट विथ दॅट ऑफ गॉड, आमी क्रुट्टांनी लोकांक कोविडतेर करपाचें. जायत्या लोकांक आमी तांची काळजां जिखपाचें, म्हटल्यार तांकां आमी बऱ्या मार्गार हाडपाचें. पूण हें घडना. कित्याक? आमची कल्पना, आमचे इंटरेस्ट जेजू भाशेन न्हय. आनी ताका लागून घोडेक आमी चुकता, घोडेक आमी आकर्शीत करिना. फ्रांसीस शावियर इनास लॉयलान बरयल्लें पुस्तक स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस, ही ओत्मीक कार्यां करून करून जावं मेदितासां रेतीर ह्या ताच्या बरोवपा प्रमाणे ताच्या काळजांत उल्लोप वाडलो. हांवें पोरशे खातीर देवा खातीर कितें करूंक जाता हें तो फुडें चिंतूंक लागलो. ताका दिसूंक लागलें हांवें आनीकूय करूंक जाय. आय शूड डू मोर अँड मोर फॉर गॉड अँड गॉड्स ग्लोरी अँड फॉर हिज पीपल. असल्या भावनांनी आमी प्रितीच्या भाव भयणांनो बरोंक जाय. त्या 72 जाणां भाशेन आमी जातल्या तर आमकां आयज जेजू भाशेन जावंक, सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन देख ताची घेवंक आपोवणें आसा. म्हणटकूच सगळ्यांक आमकां आमच्या फामिलींनी, आमी जावं जाणटीं जावं नेणटीं जावं भुरगीं जावं तरणाटीं, आमकां सगळ्यांक हो उलो 500 वर्सांचो भावार्थाचो उल्लोप आमी ते जिवंत दवरूंक, आमी नेट घालूंक आनी ह्या भाशेन आमी समाजांत जेजूक आनीकूय लोकांक ताची खबर दिवंक, तांकां आकर्शीत करूंक जेजूशी. हो जावंक जाय आमच्या काळजा मनाचो उल्लोप, आमच्या काळजाची भावना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी जेन्ना हो वावर करता आमकां आराम ना. सांत फ्रांसीस शावेराक ताका म्हणटाले मॅन इन अ हरी. कित्याक? एका देशांत तो दुसऱ्या देशांत वेतालो. आपलें काम सुरू केलें. 5 म्हयने गोंयांत, रोखडोच पर्ल कोस्ट ऑफ इंडिया वेस्टाक थंय तो गेलो. थंय ताणें वावर सुरू केलो. 5च म्हयने हांगासर दोतोन शिकयली, जेजूचें उतर परगटलें, कापीण घेवन भोंवलो, भुरग्यांक आकर्शीत केले, दुसऱ्या पाद्रीशी कार्य दिलें, दुसऱ्या जाग्यार गेलो. थंयसर आनीक 2 वर्सां काडलीं ताणें. उपरांत मलाका, मुलुकास हांगा गेलो. थंयसर ताका एक जापानी मनीस मेळ्ळो. तो म्हणूंक लागलो जापानांत या. वेचोच आसलो. ताच्या वडिलांनी सांगलें ना गोंया वच. गोंया आयलो. गोंया परत 2-3 वर्सां काम केलीं. उपरांत शेकी जापानांत गेलो. जापानांत भासा शिकूंक 1 वर्स लायलें, कार्य केलें, परत गोंया आयलो. आतां गोंयांत बसून चीनाक वचपाची ताका कल्पना आयली आनी चीनाक भायर सरलो. सांशुआन ह्या जुंव्यार शिमेर चीनाच्या तो आसलो तेन्ना 10 वर्सां ताका तो दुयेंत जालो आनी थंयसर मेलो. 1542 to 1552 10 वर्सां ताका मेळ्ळीं कार्य करूंक देवाचें. पूण हें कार्य ताणें झणझणीत कार्य केलें.
नेटान ताणें कार्य मुखार व्हेलें. जोळी मोळी देसा देसांनी दुसऱ्या दुसऱ्या वाठारांनी ताणें जेजूचें उतर परगटलें आनी हे भाशेन जायती क्रिस्ती सभा ताणें घडोवन हाडल्यो. आपल्या पाद्रींक थंयसर धाडले तांची आकारणी चालू दवरूंक. आनी हे भाशेन आमी पळयता न्हय फकत गोंय भायर आमच्या भारताच्या सरभोंवतणी जावं सान फ्रांसीस शावेराच्या नांवान इस्कॉलां युनिवर्सिटी चालू केल्ल्यो आसात. ताच्या उगडासाक ताच्या कार्याच्या उगडासाक प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी जेन्ना देवाचें कार्य करता सान फ्रांसीस शावेरान जावं जेजून कोणाकूच भायर रावंक ना. आनी हातूंत आसा आमचें व्हडतेपण. आयज आमी जावं क्रिस्तांव पूण सगळ्या धर्माच्या लोकांक जावं पातक्यांक जावं पिडेंत आशिल्ल्यांक जावं समाजान भायर आयिल्ल्यांक आमी सगळ्यांक आपणावंक जाय. आनी हो वावर सान फ्रांसीस शावेरान केलो, हो वावर जेजून केलो. आनी जेन्ना आयज आमी म्हणटा आमी जेजू भाशेन जावंक जाय, सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावंक जाय, आमचे दोळे पयस, आमचे दोळे जोळी मोळी. जंय पिडेबंतांक गरज आसा, जंय समाजीक त्रासांत सांपडल्याक तांकां आमची गरज आसा, जंय देवाक सोदतात तांकां देव दिवंक, तांकां देवाचो अनुभव दिवंक हें कार्य करूंक सगळ्या भाशेच्या लोकां बरोबर आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शिकयता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हें सगळें करता करता आमकां आराम ना. जशे परी सान फ्रांसिसाक आराम नासलो आनी बरोचभर आमकां पिडापीड त्रास कोश्ट सोंसूंक पडटले. जापानाक गेलो तेन्ना खंय तो थंयसर सान फ्रांसीस शावेर देवाचें उतर परगट्टालो, पूण थंयसर आशिल्ले जॅपनीज मॉंक्स हांणी ताका धाडायलो त्या कागोशिमा शारांतलो. मागीर सान फ्रांसीस शावेर फाटीं सरोंक ना, तो आनिकूय मुखार गेलो जापानांत आनी थंयसर ताणें प्रचार केलो जेजूचो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमकां हें आव्हान, आमचो धर्म, आमचो जेजू बळवंत, आमचो जेजू आमकां समाधान करता, आमकां जेजू पेकोवणी दिता, आमकां जेजू सासणीक जिविताशी पावयता. ही खबर ताची संवसाराच्या चारूय कोणशांनी पावंक सान फ्रांसीस शावेराक ताका खुशी आसली, पूण शेकी मरण आयलें, ताका वेचें पडलें. हें कार्य आयज आमच्या सगळ्यांच्या हातांत दिल्लें आसा. आमी तें मुखार व्हरुया, आमी सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावया आनी जेजून आमकां दिल्ली शिकवण आमच्या जिवितांत पाडून आमी हो उलोप आमकां मेळ्ळा भावार्थाचो भुरगेपणार थावन तो आमी जिवाळ दवरुया आनी ह्या उज्याचो उलोप सगळ्या तरेतरेच्या मनशांक आमी दिवया आनी मिशनरी वावर आमचो नेटान जावं लौकीक जावं पाद्री माद्री आमी चालू दवरुया.